गोवा मायल्साच्या विरोधात गोंयकार टॅक्सीकारांनी बोवाळ करतकच दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांनी जागे जावन मुखेलमंत्र्याक गोंयकार टॅक्सीकारां बरोबर बसका घेवपाक लायली. सोमारा दीस गोंयकार टॅक्सीकारां बरोबर मुखेलमंत्री सावंतान बसका घेवन गोंयकार टॅक्सीकारांचे प्रश्न आयकून घेतले आनी ताचेर निर्णय घेवपा खातीर परतून एक फावट बसका घेवपाचें तांकां आश्वासन दिलां. तशेंच टॅक्सीकारांनी गोवा मायल्सा कडेन नोंदणी करची अशेंय तांकां सांगलां. 2-3 आसा म्हणजे रेल्वेच्या टॅक्सी आसपी ते रेल्वेक फारीक करता पयशे, एअरपोर्टाचेर आसपी किंवा हॉटेलाचे हॉटेल फारीक करता. हे काही इश्यूज जे आशिल्ले हे तांचे एड्रेस करपाक जाय. तेंचें म्हणणें आसा की थंयसरलोच फक्त विशय उरला, अदरवायज म्हणजे म्हाका दिसता तांचो विरोध म्हणजे आपल्या हॉटेलांत येवन व्हरची न्हू की रेल्वे स्टेशनार येवन व्हरची न्ही. अदरवायज गोवा मायल्स चल्लो जाल्यार तांचो कांय विरोध ना. बट तरी सुद्दां हे 3 कडले इश्यूज म्हणजे हॉटेल, रेल्वे स्टेशन आनी एअरपोर्ट हे इश्यूज तेंचे कितें आसा ते हांवें एड्रेस करता म्हणून सांगल्या. परत केन्ना तरी एक 15-20 दिसां उपरांत तेच्या वांगडा मिटींग जातली. बट गोवा मायल्स एट प्रेझेंट आसा हे गोवा मायल्स चालू उरतले. तांकां हांवें वयल्यान सांगलां तुमच्या कडेन 2-2, 4-4 गाडयो आसा. त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो तुमी एक तरी गाडी ही गोवा मायल्साक लावन पळयात. हेज्या व्यतिरिक्त हांव मुद्दामूच तुमकांय कळपाक जाय म्हणून सांगता, रेंट अ कॅब हाज्या सकयल जवळपास 2560 गाडयो चलता. जे स्वता गाडी हायर करून चलता. हितून फक्त 2 एसोसिएशन आहा. एक नॉर्थ गोवा रेंट अ कॅब एसोसिएशन त्याच्या कडेन 1557 आणि नॉर्थ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशन 624. अदरवायज 6 ओनर जे आहा पळय न्ही हेंच्या कडेन स्वताच्यो रेंट कार म्हणजे एकट्या मनशा कडेन 50-50 गाडयो आहा. तो एकटोच मनीस बिझनेस करता सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवा सकयल आनी तोच तो बिझनेस व्हरता. आतां हें जाल्यार रेंट अ कार, रेंट अ कॅब जर आतां हितूनय इल्लिगल गाडयो चलता. म्हणजे आमी खरें म्हणजे टॅक्सीकारां कडेन हो व्हडलो बिझनेस आशिल्लो आनी आयज जर पळयत जाल्यार सगळ्या टॅक्सीकारांक खूब व्हडलो बिझनेस हातूंतल्यान मेळूंक शकता. इल्लिगल हितून 500 गाडयो चलता. हांवें ऑलरेडी आतां इन्क्वायरी करूंक लायला की इल्लिगल जर काडीत जाल्यार तांकांच बिझनेस मेळटलो. तांच्या इंट्रस्टान आमी काम करता. रेंट अ बायक हेजेर 18,000 बायक चलता. 18,000 लिगल, ह्यो 3,000 ओनरांच्यो. म्हणजे हांगासर 1,000 ओनर रेंट अ कारूय चलयता, रेंट अ बायकूय चलयता आनी परत आपल्यो कारूय टॅक्सी ज्यो आसा ह्योय दिल्ल्यो आसा. आनी तितकेच लोक जे आसा हो बिझनेस आतां रेंट अ बायकाचेर लोक कित्याक वता? आपल्या 2-2 भुरग्यांक घेवन गोंयांत भर पावसान कित्याक भोंवता? दे आर नॉट एफोर्डेबल फॉर द टॅक्सी. जर तांकां टॅक्सी एफोर्डेबल जाल्ली जाल्यार ते कदाचित रेंट अ बायक घेवचे नाशिल्ले. फॅटल एक्सिडंटाचो रेट काडून पळयात. 50% ऑफ द फॅटल एक्सिडंट वीच इज ऑफ द टुरिस्ट पीपल. ते बिकॉज ऑफ तांकां गोंयचो रोड खबर ना, खंयचो डायवर्जन खबर ना, ट्राफीक खबर ना आनी हे रेंट अ बायक घेवन भोंवता पळय न्ही हांकां हेतूंतल्यान एक्सिडंटा खातीर वयचें पडटा. म्हाका दिसता गोवा मायल्स जे आमच्या टुरिजम कॉर्पोरेशनान जो स्टार्ट केला खरोखरूच इट इज अ बरी सर्वीस आसा लोकां खातीर, टुरिजमा खातीर. म्हाका दिसता कदाचित रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार हांचो बिझनेस कमी जावन हांकां वयतलो. टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचो बिझनेस केन्नाच कमी जावचो ना. ताच्या खातीर हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केला की तुमी गोवा मायल्स ह्या हेजेर येवन पळयात. कारण एप बेस्ड टॅक्नॉलॉजी वापरप राज्यान हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण हेजी आमकां गोंयच्या टुरिजमाच्या नुसार आमकां ताचो फायदो आसा. सो ऑलमोस्ट खरें म्हणलें ते एग्री जाल्या. तेंच्यांनी सांगलां परत एकदां 3 इश्यू तेंचे उरल्या ताचेर एड्रेस करपाक परत केन्ना तरी एक मिटींग जातली. मुखेलमंत्र्यान दाखोवपा खातीर बसका घेतल्यात. बसकेन आमच्या प्रश्नांचेर कसलोच निर्णय घेतिल्लो ना. मुखेलमंत्री जे उलयला ताका आमची मान्यताय ना. गोवा मायल्साक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें टॅक्सीकार म्हणटात. गोंय सरकारान आमचे पाशेंस पिड्ड्यार करचें न्ही. आमी रस्त्यार आंदोलन करपा खातीर देवच्या पयलीं सरकारान आमचें म्हणणें मान्य करचें अशी शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिल्या. एग्री जालो जर सीएम म्हणटा वी आर नॉट एग्रीड. आमी ॲप आनी जे कितें आसा पळय ॲप एग्रिगेटर्स आमी एग्री ना तेका. आज जी मिटींग आपयल्ली इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटीज. ही फॉर्मेलिटीज करपाक मिटींग आपयल्ली. आमचे ग्रिवेन्सीस जे आसले पळय ते आमचे आयकून घेवंक ना. तेंच्यांनी आमकां 12 आपयल्ले, 1:30 आमकां भितर घेतले तेंच्यांनी. बट आमकां जशें आमी जे पॉयंट मांडले आमकां बेश्टे राव करून दवरले. देर इज नो सोल्युशन. हेजेर कांयच सोल्युशन जाता. ही फक्त दाखोवपाक मिटींग आपयली की सीएमान जावं मिनिस्ट्रीन मिटींग आपयली आनी हे आमी एग्री जाले म्हणटक आमी गोवा मायल्साकूय जे खंयचे कॅब एग्रिगेटर येता ते जावचे ना. टॅक्सी आमकां नाका. सो कितें आहा ते सीएमान आमकां एक 15 दीस परत तेणी सांगला हे घेता म्हणून. पण आजुनूय हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता आमी रस्त्यार बायले भुरग्यां घेवन देंवच्या पयलीं हेजेर सोल्युशन काडचें. एप बेज म्हणटा ती आमच्या मदीं झगडी आनी हे मेन म्हणटा ते आमी ताका सांगूनय दिलें की एप बेज जी आसा पळय ती इनलिगल. देर इज नो लायसन्स टू प्रोवायड. RTI आमी मागोवन घेतलेल्या सगळ्या मागोवन घेतल्या. इट इज इनलिगल. ते सुद्दां सीएमाक आमी दाखोवन दिले. आमचे डिमांड इतलेच आसा स्क्रॅप करचे. गोवा मायल्स नो कॅब एग्रिगेटर जे आसा पळय दॅट शूड बी अ स्क्रॅप. सगळे आमदारा कडेन रिक्वेस्ट आमदारा कडेन
आनी मिनिस्टरा कडेन हांव हात जोडून प्रेसा मात रिक्वेस्ट करता, आमकां आमच्या भितर झगडी लावं नाकात, आमी एग्री जावंक नात. बाकी जर गोवा मायल्स चल्ले जाल्यार तुमकां काय प्रॉब्लेम आमकां गोवा मायल्स हे नाकाच, आमी सांगूकूच ना. आमचे टॅक्सी कितें आसता, सकाळी गेली नॉट टू राक सांजचे 6 पर्यंत आमचो ड्रायव्हराचो हेचो जो टायम आसता ताका मागीर एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडटा, 100 रुपया. त्या खातीर ते बायकूच प्रोवायड करता म्हणटा आनी ते बायकान वता. हेचो मतलब असो ना की बायकान ताका प्रायवसी मेळटा, हेचो हे अशें ना की ताका सवाय पडटा म्हणून ते घेता. तितून भितून कांयच ना, तितून सवाय बिवाय कांयच ना. सीएमान कितें म्हणलें 1 म्हयनो तुमी स्टडी करा, तुमी जॉयन जाय ताका. मात आमी सांगता आमची एक सुद्दां गाडी तांकां जॉयन जावचें ना. कांय विचारूंक ना आमकां. इट इज अ फॉर्मेलिटी. थोडे प्रश्न विचारले कशें कितें ते. आमी आमचे कशें कशें पळय पोटाक दुखता खंय खंय मारल्यार तें आमी तांकां सांगलां. आनी थोड्यांक उलोवंक सुद्दां विशय मांडले कशें की बाबा तूं आतां कशें गोवा मायल्स तेणी सगळें सांगलें गोवा मायल्स अशें तशें तशें सगळें जालें. मागीर म्हणलें कितें आमकां म्हटलें तें आमकां गोवा मायल्स नाका. आतां आमचे पळय चलता न्हू स्टँडाच्यो गाडयो तश्योच चलनी. मायकलांनी उलयलें बाबा स्टँडार तांकां पिकअप दिवना. सीएम म्हणटा तेजेर आपण विचार करता. डिस्कशन करूया 1 म्हयन्यान परती मिटींग घेवया. ना पळय ना सगळो बिझनस आमचे कडेन ना. गव्हर्मेंटानूच कितें केलां पळय, तुमकां पयलीं एकलो गाडी एक घेतालो रेंट बायक आसा एक. आतां गव्हर्मेंटान रेस्ट्रिक्शन केलें 5 घे म्हणून. सामान्य मनशा कडेन 5 गाडयो घेवंक जायना. हितून कोण तरी पयशे इन्वेस्ट करता आनी ताका 5 गाडयो घेवंक जाय. आतां तो पळय रेंट कॅब रेंट कार इज वेगळो धंदो. ते आमकां इन्वॉल्वूच जायना. त्याच्या ऑफिसान पळय तितून 3 भाशेन जोडटा. एअरपोर्टार कस्टमर देंवता पळय तो वयता खंय कावंटरार येता. कावंटरार तेजी स्लीप मारता, तो वयता रेंट कॅबाच्या ऑफिसान ड्रॉप करता. सपोज कालांगूट ड्रॉप केल्यार रेंट कार घेवन तो सगळ्याक भोंवता. ती भोंवली काय थंयची ट्युरिस्ट व्हेकल आसा पळय ती हाडून ताका एअरपोर्टार ड्रॉप करता. हितून 3 भाशेन जोडिना. रेंट कॅबवालोय जोडटा, येलो ब्लॅक टॅक्सीवालोय जोडटा, ट्युरिस्ट व्हेकलूय जोडटा. हे सरकारान चिंतूंक जाय. अरे आमच्या गव्हर्मेंटाची एकूच डिमांड आहा. आमी पळय सेल्फ एम्प्लॉयड आहा पळय ते आमकां सेल्फ एम्प्लॉयडूय दवर. आमकां कोणाच्या अंडर आमकां कोणाचे नोकर करूं नाका. आमी सेल्फ एम्प्लॉयड आमी स्वाभिमानान रावता पळय आमकां स्वाभिमानान रावनी. आनी आमी ताका जॉयन जावचें ना. आमी कोणाकूच जॉयन जावपाचें ना आनी आमकां गोवा मायल्सूय नाका. कोत खबर आमी एग्री केकाच जावंक ना. आमच्या पयलो जो गोवा मायल्साचो डायरेक्टर आहा ताका आपयन येयला, हांग भायर दवरल्या डॅडोर. पूण तेगे सगळें आयकलां पूण आमगे कांय आयकलो ना सीएमान. हांव मागोता सीएमा हें जी मिनिस्ट्री आहा ते कडेन मागोता आनी सगळे MLA कडेन मागोता जे आमचे गोंयकारांच्या पोटाचे पांय दोश न्हू म्हणून. आनी हे गोवा मायल्स पळय आहा ते स्क्रॅप कोजमो. 12/3/2016 सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें दॅट ऑल टॅक्सी इश्यूज वूड बी सॉल्व्ड. ही कमिटी फॉर्म केल्ली आनी सोमना बसका घेतला म्हूण सांगलोलें की तुमगेले जितले पण प्रॉब्लम आहा हे सॉल्व जातले. जाल्यार गोवा मायल्स हे पळय ॲप तेणें कॉमर्स केलां विथ हूज कॉन्फिडन्स whom have they taken into confidence? Why the locals, the stakeholders were not taken into confidence? So we have made our stand very clear is that we do not want to join any tab-based taxi or any aggregator, and we are self-employed and we do not want to be slaves of anybody. हांव टॅक्सीकारा बरोबर आसा. तांचें म्हणणें आपणाक मान्य आसा. तांकां गोवा मायल्स नाका हें जरी खरें आसलें तरी वेव्हार सरळ आसपाक जाय. त्या खातीर डिजिटल मिटर लावचोच पडटलो अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा. जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनसान आहा ह्या टॅक्सीच्या तेंचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे स्पेशली GTDCचे ऑफिशर्स आनी मिनिस्टर ट्युरिजम तेजे म्हणणें आहलें की दे आर वरीड अबाउट द pricing. So a lot of complaints have come to their department ki overcharge kotta म्हणून. We don't say that all Goans are overcharging. There is a percentage, a small percent, 10%. They just fire a price and then they go on reducing. That should not be the case. So the matter which is in High Court, the High Courtan एक matter हा तेजे मागीर decision in the next 15 days जावपाचें आहा. 7th or कितें matter आसतलो. एक 10-15 डेजांनी येवपाचो आहा. सो गव्हर्मेंट ऑल्सो इज टेकिंग डिसिजन ऑन दॅट अबाउट डिजिटल मिटर वॉट एवर इट इज. लायक आतां ॲप बेस्ड टॅक्सीक सीएमान रिक्वेस्ट केला तांकां जॉयन जा म्हणून. बट आय डोंट थिंक एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन जॉयनिंग दीस गोवा मायल्स ॲप बेस्ड टॅक्सी. आय हॅव टोल्ड चीफ मिनिस्टर इन द मीन टायम दॅट करमली रेल्वे स्टेशन अँड ऑल्सो मारगांव रेल्वे स्टेशन आमचे थिवी रेल्वे स्टेशन हिंगासर ॲप बेस्ड टॅक्सी येवन तेंचे बिझनस व्हरोंक जायना. ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी आहा.
एअरपोर्टार ॲप बेस्ड टॅक्सीन फेअर प्रायस रेट मारलेली आहा. दे कॅन ॲप बेस्ड टॅक्सी नेवर पुट्स फेअर प्रायस रेट. ते ॲपार येता तेंचे जे अमावंट आहा पळय तो. सो तेंचे GTTCच्या कावंटराचेर तेणी प्रायस मारलेलो आहा की हिंगा वचपाक इतले पयशे, हिंगा वचपाक इतले पयशे. ॲप बेस्ड टॅक्सी कॅनॉट डिस्प्ले प्रायस. सो all these confusions which are there has to be resolved, and I feel that हे सगळो जो तो सिट्युएशन हे गोनो जाल्लो आहा तो जो तर सारको जावपाक जाय जाल्यार एक हे जावपाक जाय, म्हणजे एक प्रायस कितें तो पयलो कस्टमराक कळपाक जाय. तेणी सांगला आयज एक्सप्लेनेशन दिला आमच्या टॅक्सी ओनर्स एंड ड्रायव्हर्सान. तेणी सांगला की आमी आमचो गॅझेटेड प्रायस आहा, बट गॅझेटेड प्रायस जो आहा तो बुकाचेर आहा ऑर एक पेपराचेर आहा, तो खंय तरी दिसपाक जाय डिस्प्ले इन द टॅक्सी. सो हिंगासून हिंगा पावले काय ते तितलो प्रायस दिसपाक जाय कस्टमराक. सो तेका म्हणटा ट्रान्सपेरन्सी. ट्रान्सपेरन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तेचेर म्हाका दिसता डिसिजन बाय नेक्स्ट मिटिंगेक येतले. आयच्या डिसिजनान आमी इतलेंच सांगलां की नो ॲप बेस्ड टॅक्सी शूड कम इन एनीबडीज हॉटेल. लायक आय हॅव 3-4 hotels. No app-based taxi should come inside and take our business. There are already taxi owners standing over there, waiting for their in a queue for their number. So the queue फोडून somebody comes from a app-based taxi and takes customers is not accepted. थिंगासोर झगडी स्टार्ट जाता. सो आयज बोबाव कित्याक जाला आख्ख्या गोंयान झगडी जाता म्हणून. आनी पुलीस येता आनी FIR फायल करता टॅक्सी ओनराचेर ड्रायव्हराचेर आमच्या लोकलाचेर. सो हें जावंक जायना. त्या खातीर हांवें सांगलां CMाक यू इमिडिएटली पूट अ ऑर्डर. आनी तेणें ऑलरेडी डिसिजनूय घेतला तेजेर की नो ॲप बेस्ड टॅक्सी शूड कम इन द हॉटेल अँड टेक द कस्टमर फ्रॉम देर ऑर गो इन द रेल्वे स्टेशन अँड टेक द कस्टमर. बिकॉज दे आर पेईंग 8 lakhs टू द रेल्वेज इन मारगांव. दे आर पेईंग अराउंड 2.5-3 lakhs in थिवी, दो ब्लॅक अँड येलो टॅक्सी एसोसिएशन. सो ते ऑलरेडी थिंगा फारीक करून थिंगा रावल्ले आहा. तितून मोदेगांत आनीक कोण तरी ॲप बेस्ड टॅक्सी घेवन येता गोवा मायल्स, तो कस्टमरांक व्हरता जाल्यार तेंचे पोटाचें कितें कोण म्हणटा? टॅक्सीवाले जे म्हणटा गोवा मायल्स ॲप नाका म्हणटा ते. ॲप नाका म्हणजे डिजिटल मिटर जालो. ट्रान्सपरन्सी येवपाकूच जाय. So we are for transparency. A customer who is sitting in a taxi, when he reaches a destination, he should see a price coming out on the meter. That is called transparency. You go anywhere in the world, that transparency is there. So that Goa आमी जेन्ना म्हणटा ट्युरिजम वाडटा आमचें. I am with our local taxi owners and drivers. I am very strongly behind them. But जो तर 10% म्हणटा 15% म्हणटा की आमकां कांयच नाका, हें रॉंग. आमी तोंडाक येता तो प्रायस सांगतलो ते चलचें ना. आमी आयज सांगलां की आमचे लोकल गोंयकारांक त्रास जावंक उपकारना, केशी आनीक जावंक उपकारना म्हणून. सो चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स तितले तरी दिला की एअरपोर्टा वयले आपूण प्रॉब्लम सॉल्व करता, रेल्वे स्टेशना वयले प्रॉब्लम, आनी हॉटेलांनी जे ॲपाचेर टॅक्सी येवन मोदेगांतूच घुसोवन कस्टमरांक व्हरता ते बंद करता म्हणून सांगला ताणें. आमदार चर्चिल आलेमावानय टॅक्सीकारांक तेंको दिला. आप कोण आहा तो म्हणून जालो आमी इंडियन ॲप गोवा माल आमोण इंडियन. हांवें म्हणलें तूं इंडियन तो आमी इंडियनूच सगळे म्हण गोंयकार रावन महाराष्ट्रान घालता दुसऱ्या काम जालें. सो हांवें ताका लागला ड्रायव्हराक डोमिसायल आसपा जाय तें क्लियर सांगलां. तिसरें आमगेले कोस्टल बेल्टाचेर तेमकां स्टँड ना आनी तेय कोडे रेल्वे कोडे स्टँड तेंका ना. रेल्वेचेर हें जाय ब्लॅक टॅक्सी आहाय थिंगा तेमी तें माल तें काडपाचें टॅरिफ माल ती सगळें सांगलां. CMान आयकून गेला आनी 1 म्हयन्यान CM पद आपयतलो.